गुड इवनिंग. आयज आमी मिडियाचे हांगा येयल्या. आतांच आमी SP कुशाल साहेबाक मेळोन येयल्या आनी आमचे जे लेटर आमी जे रिप्रेझेंटेशन कितें आहा तें दिलां आमी आनी हेजेर आमी सगळें बरयलेलें आसा. पूण आतां मिडिया हेजेर हांव सांगूंक वता तें इतलेंच की आमच्या गोंय साहेबाक क्रिटिसायज केलो, गोंय साहेबाकाचे अपमान केले आनी हे हेजेर आयज गोंयकार उठलो. गोंयकार म्हणल्यार आमचो हिंदू गोंयकार भाव, मुस्लीम गोंयकार भाव हे सगळे आयज उठोन ह्या इश्यूआचेर ह्या गोंय साहेबाक जो क्रिटिसायज केलो तेजेर उठोन डायरेक्टली सपोर्ट केलो. हे म्हणटा ते एक बरें काम. कित्याक आयज गोंयकार जे सगळे बराबर आहा म्हूण दाखोवन दिले. आतां गोंयकार सगलो कोणूय कितें आसता, हिंदू आसूं, मुस्लीम, क्रिस्तांव, सगळे हुंचे जातीचो आयज सगल्यांनी आयज हो सपोर्ट केला आनी आयज हे गोंय दाखोवन दिला हे सगळे गोंयकार आमी सगळे एकवटान आनी एकवटान हाय म्हूण दाखोवन दिले. दुसरो पॉयंट हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या क्रिस्तांव भावां कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता. कोणाच्या देवाचेर, कोणाच्या सांताचेर हुंयचे क्रिटिसायज वो कितेंय कमेंट करता जाल्यार मातशें प्लीज चिंता करूं नाका. कित्याक हो इश्यू आयज आमी सगळे बराबर येयल्या, बराबर आमी आहा आनी बराबर रावन हो इश्यू आमी सॉल्व करया. हे पयले फावटी जालो ना म्हाका आमच्या भाव भयणांनो, हांवें पयले फावटी जावंक ना. हे जायत वयतलें. ताका लागून आमी युनायटेड जावपाची गरज, एकठांय आसपाची गरज. ताका लागून आमी सांगता आमी बराबर रावया आनी हो इश्यू आयज आमचो करया. सेकंड म्हजो पॉयंट हा म्हणटा तो अजून तुमी गौतम खट्टराक हाडलो, दवरलो, रिमांड घेतलो, तो इन्व्हेस्टिगेशन तुमचें चालू आहा, आमी हॅम्पर करना. पूण आमी एक सांगूंक सोदता इतलेंच, जे मास्टर मायंड जे कोण आसले ज्या प्रोग्रामाक जो लॉर्ड परशुराम ते जो प्रोग्राम आसले तेन्ना ते माचेर आसले आनी ऑर्गनायझर आसले ते कान दवरपाचे पयले. हांव एक एग्जाम्पल दिता. जरी तर आयज कोणें ऑर्गनायज केले कसलोय प्रोग्राम केलो आनी प्रोग्रामान जर कितेंय तरी प्रॉब्लेम जालो, मारामारी जाली, कितेंय जाली, पुलीस कोणाक वत्ता पयलो? अरे पयलो म्हणटा तो ऑर्गनायझराक वत्ता आनी ऑर्गनायझर रिस्पॉन्सिबल. जो ऑर्गनायझर रिस्पॉन्सिबल ह्या कामाक आयज गव्हर्मेंटान इमिजिएटली आयज ह्या ऑर्गनायझरांक धरूंक जाय आसले. ऑर्गनायझरांक बरी एक म्हणजे बरी हाडून तेंचेर एक कारवाई करूंक जाय आसली. ते दुसरें आयज आमचे MLA आनी मिनिस्टर थिंगा हाजीर आसले, क्लॅप मारताले, शबासकी दिताले आनी जो एक कॅबिनेट मिनिस्टर जेन्ना ते फंक्शनाक हाजीर आसता, कॅबिनेटाची मिनिस्टराची जबाबदारी जावन आसा तो गव्हर्मेंटाचो मनीस, कॅबिनेट तो. आयज जेन्ना हो मनीस थिंगा रावन जरी तर क्लीन चीट दिता जो गोंय साहेबाचे उलयले ताका, जाल्यार ह्या मनशाक पयलो म्हणटा तो सॅक अजून गव्हर्मेंटान केलो ना. कित्याक करूं ना? मिनिस्टर ना ओय मुवीन गुदिनो कॅबिनेट मिनिस्टर. ह्या मिनिस्टराक हांव मानता जोरी तर एक मुन्नी आसा हो तेंचो कॅबिनेट मिनिस्टर. आमी सदांच म्हणटा सिजन कसलें चल्ला, आंब्याचें न्हू, आंब्याचें चल्ला. जेन्ना एक कुसलो आंबो आहा जाल्यार ते कितें कोत्ताय? अरे काडून सेपरेट उडयताय मरे. अरे सेम कॅबिनेट ह्या मिनिस्टराक मुवीन गुदिनोक आयज जर तुमी भायर उडयना, तेका ड्रॉप करना जाल्यार सगल्यांचेर तुमच्या ब्लेम येतलो. गव्हर्मेंटाचेर, चीफ मिनिस्टराचेर, सगल्यांचेर ब्लेम येतलो. कित्याक आमकां लोकांक म्हणटा ती जस्टीस जाय. आयज तूं सांग म्हाका, तूं तो उलयता, गौतम खट्टर उलयता आनी तूं ताका क्लॅपूय मारता, स्टॉप करना. तूं डायरेक्टली काडटा आपल्या भाशणान, तूं ताका क्लीन चीट दिता गव्हर्मेंटाची. तूं उलय पूण गव्हर्मेंटाची हे जावन आसा. ताका लागून हांव सांगता, परत मागता आमकां गोंयकारांक, आमकां गोंयकार भाव भयणांक जस्टीस जाय. आयज तुमी धरून हाडलो, मारलो,
सीएमान आपण कितें उतर सांगपाचें वो करपाचें ते केलें आतां हे कित्याक ओगी रावता ते म्हाका कांय समजना ज्या कसलेय कामाक ओगी राव नाका जी मिस्टेक केल्या मिस्टेक आनी जरी तर तुका कॅबिनेटाचें नांव ह्या गव्हर्मेंटाचें नांव तर पेड्यार जावपा जाय जाल्यार दवर आमी पळयतले मुखार हो इश्यू आमी थांबोवपा नाय आमी सगळे गोंयकार एक हाय आनी गोंयकार आमी एक रावतले आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम असलो काय इश्यू जालो जाल्यार आमी मुखार आसतले देव बरें करूं वेल नमस्कार आणि तुमकां सगळ्या प्रेस भाव भयण्यांनी येवकार आतांच बाब आमचो एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब जुझे फिलिप फ्रॉम वास्को उलयल्लो आसा आतां हांव मातशें ब्रीफ करतलें आनी म्हजे नंतर मागीर बाब एक्स टुरिझम मिनिस्टर ऑफ गोवा बाब मिकी पाशेको ऑल्सो विल बी ब्रीफिंग युअर पळय टुडे वी हॅपन टू गो अँड मीट SP ऑफ पेंजीम हेडक्वॉर्टर्सान गेली SPक मेळ्ळे पयलीं आमचो जो तुषार वेर्णेकर आसा SP बाबाक आमी तिगाय मेवली रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी आमच्या मनात कितें आसा तें व्यक्त केलें इन शॉर्ट सांगूंक सोदता की आमी कंप्लेन दिल्या अ जॉयंट कंप्लेन रिगार्डिंग डेरोगेटरी अँड कम्युनल रिमार्क्स ऑन सोशल मिडिया रिक्वेस्ट फॉर इमिजिएट लीगल एक्शन आमी हितून क्लियरली सांगलेलें आसा दॅट आमी वी स्टेट दॅट सच एक्ट्स आर डेलिब्रेट malicious and intended to provoke falling within the scope of serious offence under applicable criminal laws relating to insult to religion and religious beliefs, promotion of enmity between the communities, circulation of objectionable and inflammatory content in public platforms. आम्ही तेका लागून रिक्वेस्ट केला SP तुषाराक आणि त्याने सांगला दोन्ही SPनी तो मार्क करतलो म्हणून इमिजिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेन्स्ट द कन्सर्न्ड ऑफेंडर्स. Secondly, identification and verification of all individuals responsible, preservation and seizure of digital evidence from Facebook, initiation of strict legal action under relevant provisions of law. आता इन शॉर्ट सांगता आम्ही पयलं आसतले कट्टरान केले डेरिगेटरी रिमार्क्स सगळे जाले बोर जालो आयज ताका क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेशन करपाल्या पूण तितूंत कितें जालां खंय 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 फेसबुकार कोण कोण खंय हिंदू भावाचे देव आसा पळय लॉर्ड रामा सीते तांचेर खंय डेरिगेटरी रिमार्क्स पास करपाल्या कितें कितें बुरशें उलोवपाल्या. सो आय मीन वी मे बी ऑल दिस इज वन थिंग आय वूड लायक टू से वी आर ऑल बिलॉंगिंग टू मायनॉरिटी वी ऑल थ्री आर रोमन कैथलिक्स बट स्टील वी आर कम to support those people whose sentiments are hurt. It may be any religion, Hindu जावं or Muslim जावं Catholic. आता हिंदूच्या देवाकनी कितें म्हणलें जाल्यार आमकांय तें दुखलां कित्याक आमी न्ही क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम म्हूण पळयना गोंयकार म्हूण पळयता. जेन्ना आमी कट्टराक लागून मुखार सरलीं हांवें पळयलां कितल्या हजारांनी हिंदू भाव आयले आनी तेणी देखून निशेध केलो. सो आमी SPक सांगलां हे जे कोण घालपा लागल्या पळय हिंदू देवाचेर हांचेर कडक सजा जावपा जाय कित्याक न्हू वी डोंट वॉन्ट द कम्युनल डिसहार्मनी टू हॅपन इन गोवा. आमी जे सोशल फॅब्रीक सांबाळून दवरिल्लें आसा गोंयकार कोण मोग सांबाळून दवरिल्लो आसा तो रावंक जाय. सो ही हॅज टोल्ड मी 100% कोणी जावं तो आमचे खंयच्याय रिलिजनाक कोणाकूच अधिकार ना सेंटिमेंट्स आनी रिलिजियस बिलीफ हर्ट करपाक. आतां दुसरें कट्टराक आमी डेडलायन दिल्ली CMाक हाडलो कट्टराक ते दिसा CMाच्या बद्दयाक. काल तुमी सगळ्यांनी पळयलां हाव ही वॉज बॉट. He was bought and then he was taken for medicals and then questioning was on. But लागले म्हज्या मनाक आनी हांव खरें तें उलयतां म्हाका मनाक लागलें कित्याक द वे he came he was bought it looked like as if some MP कोण तरी MP of Rajya Sabha was walking and police was escorting him. Handcuffing ना ताणें व्हडलो क्रायम केल्लो आसा भाव भयण्यांनी ताणें व्हडलो क्रायम केला. हँडकफिंग ना तो नावेलीचो हेडबॅगाक मातशें कितें जाल्लें म्हणून पांयांक चेन्यो बांदून मारिले आनी हेका VIP कल्चर दिल्लो आसा. सो ते खंय तरी खटकले म्हाका नाका हे आय वॉश जाल्ले म्हाका जाय खरे सेक्शन जे इम्पोज केल्ले आसा लोकांनी जे गोंयकारांनी वचून पुलीस स्टेशनार सगळे कंप्लेन दिल्या ते सेक्शन इम्पोज करचे आनी कारवाई जावची आनी ताका कितें आसा ती पनिशमेंट मेळचो बिकॉज वी आर नॉट अगेन वी हॅव नथींग पर्सनल अगेन्स्ट दॅट कट्टर बट येस ही हॅज हर्ट द सेंटिमेंट्स नॉट ओनली ऑफ कॅथलिक इवन ऑफ हिंदूज अँड मुस्लिम्स हू बिलीव इन गोंयचो सायड. सेकंडली म्हजो डिमांड it remains as Vijay Bab said. I am talking about Movin Gudino. तुम्ही खबर आसा कोणी समज मर्डर केले मर्डराक धरतात खरे पूण मर्डराक इन्स्टिगेट करता प्रोवोक करता वो एंडोर्स करता ताजें कितें. सो जे मास्टर माइंड आसा जेणे वचून पोडियमाचेर सांगलें की तो कितें उलयता पळय कट्टर 100% रायट म्हणून तो कितें उलयता पळय हिस्ट्री तो करेक्ट करपाला लोकांक तो खरें सांगपाला.
So he is also totally equally to be blamed, and our demand still remains that he has to be also booked and arrested. And lastly, not forgetting organizers, because you all have paid 51,000 to that cutter, up and down flights, police escort, all the VIP treatment is given. I don't understand why that Sanatan organizationचे जे organizers असतात तांकां कित्याक अजून पणजे पुलिसान क्रायमान आणि सावथान हाडूं ना. We demand that they should be bought because we don't want these hate mongers, we don't want this such things to be repeated. देव बरें करूं. माझ्या मित्रांनी जे फिलीप आणि तशेंच बाय प्रितिमा यांनी तुमकां ब्रीफ केला, पण इन शॉर्ट हांव तुमकां दोन गोश्टी सांगता. म्हाका दिसता जेन्ना गौतम कट्टरान तो आमचो सांत फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब हाचेर डेरिगेटरी रिमार्क्स घातले, तेंचेर हांवें कंप्लेन केले त्या दिसाकूच. आनी करता करतना हांवें तेजेरच करून ज्या माचयेचेर बशिल्ले तेंची नांवां घातली. हांवें पळोवंक ना ते आमदार आशिल्ले तेणी कसलें भाशण केलें जावं दाजी तळकार जावं संकाल, पूण जेन्ना मोविनान जेन्ना भाशण केलें आनी भाशणान तेणें सांगलें हे पयले मग पक्ष आशिल्ले तेणी तेंच्या लिडरांनी ह्यो असल्यो कर्तव्यां करून दवरलेल्या देखून असलीं भाशणां करचीं पडटा. सो ही हँडल. सो हितून कितें जाता, क्रायम तो एक करूंक लायता, पेड वन कोणूय करता, कोणाक उडय म्हणल्यार पयशे दिल्यार कोणूय उडयता म्हणटा अशें. म्हणटा उडोवपाक कोण क्रायम करपाक कोण म्हाका दिसता हितून मोविना. आयज हो सबंद गोंयां बरो आवाज जालो सगळे धर्माचे. हांव तुमकां सांगना हो एक धर्माचो म्हणून, जावं ते खंयच्याय पक्षाचे जावं BJPच्या पक्षाचे जावं MG पक्षाचे जावं काँग्रेसाचे जावं वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे आयज धर्म म्हणजे विजवा करिनासतना सगळे भायर येयले आनी सपोर्ट केलो. कित्याक आयज गोंयचो साहेब तो मानतलो, खंयच्याय धर्माचो आपल्याक दिता तो मानता. आमी कॅथलीक तरी खंयच्या तुमच्या धर्माचेर खंयच्या हिंदू धर्माचेर कोण आमी केन्ना टिका करूंक ना, पूण आमकां दूख जाली जे गोंयच्या साहेबाक आयज सगळो गोंय मान दिता. म्हाका उगड आसा 2022 जेन्ना सुभाष वेलिंगकरान स्टेटमेंट केलो गोंयचो साहेब राखना म्हण गोंयांत, लॉर्ड परशुराम राखता म्हणून, तरी आसतना तेका दिसल्या बाबा थंयचो देव राखता म्हणून आमकां दिसता आमचो देव राखता म्हणून, सांत फ्रांसीस राखता म्हणून. तो तेजें मान्य आहा, पूण हिंगा डिफरन्शिएट जावपाक पावना, कॉम्युनल जावपाक पावना म्हणून हांवें कंप्लेन केलेलें. तेजेर कंप्लेनीचेर कांय जावंक ना. 2000 स्टेटमेंट केलो की सांत फ्रांसिसाची तेजो DNA टेस्ट करचो म्हणून. सो जेन्ना पयलो 2022 केलो कंप्लेन केलें कांय जावंक ना. 24 परत केलें, प्रोटेस्ट केलो, लोक रस्त्यार येयलो, मारगांव पॅरलायज केलें. आमी कांय आसूंक ना, तरी आसतना आमी बाबा 3 दीस जाले लोकांक त्रास. मारगांवच्या शहरान जंयसर कोर्ट आहा मदें, कोर्ट दोनूय कोर्ट आहा, JMFC कोर्ट आहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आहा, कोर्टा मदें लोकांक पॅरलायज केले मारगांव. म्हणटच कोण चवकशी करिना ना म्हणून पुलीस फकत लोकांक कंट्रोल करता. जो क्रायम केल्या तेका कोणें धरूंक ना. म्हणटच म्हाजें म्हणणें कितें, आयज तर कोणूय एक टेररिस्ट येता आनी आयज गोंया उडयता म्हणटा आनी गोंयचो लोक सारको अनरेस्ट आहा, म्हणजे पुलीस हांगासर कांय करिना, एका सोदूंक पावना. म्हणजे लोकांच्या मनान अशें जाला बाबा कांय चलना हिंगा आनी कोणचो जाल्यार प्रेशर आहा. आतां कोणूय तर कितें उलयता आमच्यान मान्य करूं जाता, पूण तुमी तुमच्या देवाक वयर काडा, आमकां कांय हरकत ना, पूण तुमी तुमच्या ह्या धर्माच्या नांवान आमच्या धर्माचे टिका कित्याक करूंक जाय? आमच्या धर्माक कित्याक टिका करची? म्हजी म्हणणी अशी, तुमच्या धर्माचे तुमी मांदा, आमी तुमचे फंक्शन जाले आमी येता तुमच्याशी, तुमी आमच्या फंक्शनाक येता, क्रिसमसाक येता, आमी गोंयांत सुवात काही भोंवता,
पूण जेन्ना तुमचे फंक्शन जाता तेन्ना आमच्या धर्माचे तुम्ही कित्याक टिका करता? ही म्हजी मागणी. मुख्यमंत्री पासून स्टेटमेंट केलो, हो जो स्टेटमेंट केलो तो बेकायदेशीर केलो, सारकें न्हू म्हाकाय मानले, तुवें केलो, मान घेतले, तुवें आमकां एक ताका धरून हाडलो तुज्या जल्माच्या दिसाक मानले. पूण जेन्ना तुजो कॅबिनेट मिनिस्टर थिंगा एंडोर्स करता आनी तूं सांगता हें सारकें न्हू जाल्यार ताका तेणें मुख्यमंत्रीन ताका देंवोवपाचो गरज आहा. म्हजी मागणी. आयज तुमी पयला आसतले आमी डिमांड करता मुख्यमंत्र्यान हेका देंवयता म्हणून मंत्र्याक आमी डिमांड करता तेजेर माचयेचेर आशिल्ले तेजेर एक्शन घेवचें म्हणून. पूण आयज कशें जालां हें गरजेचें. आयज दुसरी टॅक्नीक काडलेली आहा. कोणाक तेंचो एक हिंदू भाग तेंच्या देवाचे पोस्ट करूंक घाला तुमी पोस्ट केले काय ना. आनी आमचे हे थोडे कॅथलीक आमदार आहा, कॅथलीक मिनिस्टर आहा कॅबिनेटान आहा, ते तेंच्या खास मनशांक सांगतात तुमी असले स्टेटमेंट कमेंट मारा म्हणून ताका सांगता. म्हणजे आयज तुमी इतले समजूंक जाय आमचे थोडे कॅथलीक भाव आहा वो भयणो आहा म्हणजे हे कॉम्प्रोमायज फॉर्मुला आमच्या धर्मान पासून चल्ला पळय. म्हाका तरी दिसना कित्याक हांवें चवकशी केल्या उपरांत म्हाका गोमान येयलें जे ह्या मंत्रिमंडळान आहा ते आमदार आहा ते हेणी आपल्या खास मनशांक सांगला तुमी असलो स्टेटमेंट करा, असलो कमेंट मारा. हें आतां सगळें बॅलन्स जातलें. हाल्या ते हिंदू भावूय बाबा मागतले हेंचेर एक्शन घेवया म्हणून. म्हणजे आमी बाबा मागता हिंदूचेर एक्शन घेवया. जे मनीस ते काट्यारान स्टेटमेंट केला तेजेर वा डेरिगेटरी रिमार्क मारला हेजेर एक्शन घ्या म्हणून गोंयाभर भायर सरलेले आहा. आनी आमचे थोडे कॅथलीक भाव जे ह्या मंत्रिमंडळान आहा, ह्या सरकारान आहा, कोणाकूय जाल्यार पोस्ट घालूंक लायता तेंच्या धर्माचे आनी तेंचे खास कोण मनशाक आहा ते कोण फाबिता कोण आमचे कॅथलिकांचे आहा ताका तेंचे कमेंट मार्क लायता. म्हणजे हें आतां बॅलन्स करपाक म्हणजे काबार करया. तुम्ही केला आम्ही करूया काबार करूया. पण म्हाका एक बात समजना आयज ते तुम्ही पयला आसता कोण महाराष्ट्रांतसून कोण आनी खंयच्या स्टेटांतसून कोण पोस्ट घालता आनी हिस्ट्री उलयता गोंयच्या साहेबाची. अरे बाबा तुमकां कसलो रायट आहा आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर हिस्ट्री उलोवपाची? म्हाजी इकलीच मागणी सरकारान जो क्रायम इन पार्टनर इन क्रायम मोवीन गुदिन हेका दिवपाक गरज आहा. ना तर हें दिवचें ना. ह्या सरकाराचें नांव पिड्ड्यार जातलें, ह्युमिलेट जातलो हो सरकार आहा तो हेका असो धरीत जाल्यार. Adopt a law. Goa should adopt a law similar to Karnataka's hate speech and hate crimes prevention bill 2025. So Karnatakan जशें इंट्रोड्यूस केल्लें आसा हे बिल ऑफ 2025 hate speech and hate crimes prevention bill हे आमचे गोंयांतूय इम्प्लिमेंट करचें. आणि the Goa government must draft and implement such stringent legislation to protect the state's peace and secular fabric. So हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता मागीर कोणाकूच गट्स आसपाना म्हणून. देव बरें करूं. Pratima, right now the Gautam Khattar has been arrested. Yes. Now, apart from that, what you people wanted more? I just told you, no, that apart from Gautam Khattar being arrested, the sections which are imposed on him have to see. It's like a hate speech, creating division among people. Then there is like you are trying to spoil the fabric, social fabric of way by communal disharmony. सगळे सेक्शन जे लायले आसा ते इम्पोज करपाक जाय आनी ताका कितें आसा ते पनिशमेंट ताका मेळपाक जाय सो दॅट इट डज नॉट रिपीट. दुसरे अपार्ट फ्रॉम दॅट आय सेड द ऑर्गनायझर्स जेणे कोणी सनातन सभा केल्ली आनी आतांच सांगलां तशें टॅक्स पेयराचे पयशांची तुमी ती सभा केली ताका 51,000 दिले. ही इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर. सगळ्यांनी युट्यूबार पयलां ताजे हेट स्पीचीस. ही हॅज नॉट इवन स्पेड साईबाबा. He is not even spared Sai Baba. He is not spared. So he is a habitual offender. So the organizers हाडिल्ले तेंका responsibility तेणी घेवपाक जाय. They have to be also bought. I have been telling you this from day one. Organizers also have to be bought and booked. And not forgetting last is the minister, that is Marvin Gudino, जे आपल्या आयज पोझिशन आणि पॉवराक लागून कितेंय करपाक रेडी आसा तो. आपले कितेंय सोडून आपले कितेंय विकून दिवपा आसा तो. सो मोविन गुदिनो त्याने एंडोर्स केल्लो आसा तो मेन आसा दॅट ही हॅज एंडोर्स. आनी वयल्यान ऑन द टॉप अगेन आय एम रिपीटिंग ही सेड दॅट वॉट कट्टर इज सेइंग इज करेक्ट. ही रॉंग आशिल्ले तुमकां रॉंग सांगलेले शिकयले तो आतां तो करेक्ट करपा आयला म्हणून. सो तोय ताकाय
कायद्या मुखार कोणाक दुसरो ना तेकाय हाडूंक जाय, अरेस्ट करपाक जाय, बूक करपाक सीएम सॅक हिम अँड फिनिश इट ऑल. सॅक हिम. पयलींचे सगळे व्हिडिओज रिव्ह्यू करपाचे पुलिसान, बिकॉज तेणे खुबशे दुसरे देशाचेर उलयला. जाय ते समाजाचे Yeah, you're right. Yes, the सगळे Everything should be. He is like a fanatic Hindu. He is a fanatic. He's fanatic. No, I don't even term him as Hindu. तेका म्हणटा ते जात आनी धर्म ना. The people who talk against some other religion or give hate speeches or disrespect other gods, no, they are not worth calling. कोणी जावं हिंदू जावं कॅथलीक जावं मुस्लिम, हे लोकांक हांव म्हणटा फॅनेटीक, हांकां म्हणटा लुनेटीक आनी हांकां म्हणटा रॅबिट डॉग्स. तांकां आनी धर्म लागना. खंयतरी दिसता की मुद्दम हाडून एक सोडला आणि एक बॉम्ब घालपाचो आणि ना हांवें पयरूच म्हणला दिस लुक्स लायक अ आणि कॉन्स्पिरसी. कोणी केला इट लुक्स लायक अ कॉन्स्पिरसी. इट इज नॉट ओनली खट्टर. इट इज नॉट अरे वन मॅन who शो. were present on the इट इज ऑल function. ऑर्गनायझर हाडून बसय, नविनाक भितर हाडून बसय, सगळे दूध दूध पाणी कोणी पाणी. हाडून बसयला आसतलें तेका हाडून आता सरकार आता पळय तेका हाडलेलो आहा न्हू, तेची चौकशी जावंक कोणे जाय. हाडलो तेका? कोणे हाडलो? ऑर्गनायझर हाडलो. ते म्हणटा स्क्रिप्ट तेका बरोवन दिली There कोणे. 51,000 तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.